स्पीकर सर हे ऍड करता असताना माझ्या मनात भावना आसा. माझ्या मनात भावना आसा आमच्या सत्तरीतल्या लोकां खातीर, दिवचलेच्या लोकां खातीर, केपेच्या लोकां खातीर, सांगेच्या लोकां खातीर जे 1961 पासून आयज पर्यंत त्या आलवारा लँडात रावतात, त्या मोकाशाच्या लँडात रावतात, तांकां स्वताची जमीन ना स्पीकर सर. आणि हे रावता असताना तुम्ही जर पळयशात आयजूय बी त्यांच्या थंयसर गव्हर्नमेंट लँड म्हणून आसा आणि त्याच्या हाऊस ओन बाय XYZ हे पर्सन बरयल्ले आसा. हाडयल्या आमी ह्या बिलाक म्हटलां कितें म्हटलां तुमचें घर आणि घरा भोंवतली 2 मीटर आणि मॅक्स टू मॅक्स इथे 400 मीटर हाज्या भायर आमी वचूंक ना. आणि हे करता असताना स्पीकर सर आमी फुकट दिवचे ना. आमी अजूनय म्हटलां की हेची ऑर्डर काडली वयतली रेट कसो फारीक करपाचो तो. आता घरां जी बांदल्या आमी नवीन लोकांक जागो दिना. वन मावळिंगे कुडचिरे ही पूर्ण विलेज ही आमच्या गव्हर्नमेंटाच्या लँडात आसा आणि प्रत्येक नो डाऊट कोणा जाणांनी खूप मोठे लँडी हाडयले आसात. आमी हे सांगता असताना स्पीकर सर त्यांनी एफिडेविट दिवचे पडटले की उरलेली लँड जी आसा पळय न्ही ती आपूण परत सरेंडर करता गव्हर्नमेंटा कडेन. हे तितून म्हटलां कारण तो आपली 300 जर येता आसत घर आणि घरा भोंवतली 2 मीटर तिकीत लँड ताका मेळटली. तो दिता असताना एफिडेविट दितलो की उरलेली लँड जी आसा ती आपूण ती लँड परत करता म्हणून. Sir, I request to move that a bill number 35 of 2025, the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2025 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें काय की जेका मान्य आसा ताणें खंय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. खंय म्हण तांचें म्हणणें मान्य जालें, खंय म्हण तांचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड अमेंडमेंट बिल 2025 दुरुस्ती सयत मान्य जालें. सरकारी जमनीचेर आशिल्ली अनधिकृत घरां अधिकृत करपाक तरतूद. घरांचो मालकी हक्क दिवन 400 चौखण मिटरांत जमीन दिवपी विधेयक. मोकाशे आलवारा सरकारी सुवातेवेली घरां अधिकृत जातली. सत्तरी, दिवचले, केपें, काणकोण्यांतल्या 90% मूळ गोंयकारांक घरांचो मालकी हक्क मेळटलो. सांग्यार 90% घरां आसा ती सरकारी जमनीतूच. वन मावळिंगे कुडचेरे हे पुराय गांव सरकारी जमनीचेर आसात. घर आणि भोंवतणची 2 मीटर जमीन सोडून हेर जमीन सरकाराक परत करपाचे प्रतिज्ञापत्र संबंधितांनी दिवचे पडटले. घर नियमीत जाल्या उपरांत 20 वर्सां जमीन विकपाक बंदी आसतली. अर्जदारकांनी फेक दाखले वा माहिती दिल्यार जमीन परत सरकाराच्या ताब्यात. फेक अर्ज करतल्यांक 2 वर्सां कादय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.